लोकसभेच्या वेंचणुकेची रणधुमाळी सोंपल्या उपरांत सगळ्यांची नदर मतमोजणीचेर। गोंयांत मतमोजणेक यंत्रणा सज्ज झाल्या। उत्तरेक आणि दक्षिणेत गोंयांत प्रत्येकी 2 मतमोजणी केंद्रां। उत्तरेत आल्तीन पॉलिटेक्निक बिल्डिंगेत मतमोजणी, दक्षिण गोंयांत दामोदर कॉलेजीत मतमोजणी। 7 टप्प्यांनी मतमोजणी जातली। दोनूय मतदारसंघात 20-20 काउंटिंग हॉल। उत्तरेक 157 काउंटिंग टेबलां जाल्यार दक्षिणेत 161 टेबलां। मजगती पुलीस आणि हेर स्टाफ धरून सुमार 4965 कर्मचारी काउंटिंगा फाटल्यान। उत्तर गोंयांत 236 जाल्यार दक्षिणेत 242 मायक्रो ऑब्झर्वर। उत्तर गोंयांत 282 जाल्यार दक्षिणेत 220 काउंटिंग सुपरवायझर। उत्तर गोंयांत 282 जाल्यार दक्षिणेत 220 काउंटिंग असिस्टंट। उत्तर गोंयांत 376 आरओ स्टाफ जाल्यार दक्षिणेत 210 स्टाफ। उत्तर गोंयांत 163 एआरओ स्टाफ जाल्यार दक्षिणेत 439 स्टाफ। दोनूय मतमोजणी केंद्रार 949 काउंटिंग स्टाफ। सुरक्षेच्या फाटभुंयेरय जतनाय घेतल्या। दोनूय मतदारसंघांत पडटा 1356 सेक्युरिटी स्टाफ। दोनूय मतदान केंद्रार आणि वाठारात सुमार 912 पुलीस, सुमार 395 ट्रॅफिक पुलीस, 50 जाणांची स्पेशल ब्रांच। मजगती दोनूय मतमोजणी केंद्रां 13 जाणांची निरीक्षक म्हणून नेमणूक केल्या। सकाळी 8 सुमारे काउंटिंग स्टार्ट जातले आणि काउंटिंगाची पद्धत अशी आसतली की प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सीतले 5 व्हीव्हीपॅट मशीन जे अजून स्लिपी तयार जाता त्यो प्रत्येक रँडम प्रत्येक मतदारसंघातल्यो 5 रँडम खंयचे व्हीव्हीपॅट मशीन काडटले आनी ती काउंट करतले, क्रॉस चेक करपाक की तेंचे मशिना कडेन मॅच जाता काय म्हणून तो काउंट। आणि समज कोणी मदीं रिकाउंटिंग बी गजाल जाता जाल्यार डिले जावपाक शकता, ना जाल्यार ही जगली काउंटिंगाची हें पळयत जाल्यार दनपार 1 ते 2 मेरेन सगळो रिजल्ट सावथ गोवाचो सगळो रिजल्ट आवट जावपाक शकता। आमी जर कॅन्डिडेटाचे पळयलें जाल्यार 8 कॅन्डिडेट सावथ गोवान कॉन्टेस्ट करताले। बीजेपीचे पल्लवी धेंपे, काँग्रेसीचे कॅप्टन विरियातो फर्नांडीस, आरजीचे रुबर्ट डिसोजा, बहुजन समाज पार्टीचे डॉक्टर श्वेता गांवकर, करप्शन एबोल्यूशन पार्टीचे हरिश्चंद्र नायक आणि 3 इंडिपेंडंट आसले, एलेक्सी फर्नांडीस, डॉक्टर कालिदास वांयगणकर आणि दीप कुमार म्हापारी हे कॅन्डिडेट हांगासर कॉन्टेस्ट केले। पण सगळे आमी इलेक्शनाची कवरेज कवर केले उपरांत आमकां एक कळटा की बीजेपी काँग्रेस हांचे मदीं मेन फायट आसतली आणि तितून आरजीचो रोल फाल्यां स्पश्ट जातलो। आरजीचो रोल ह्या इलेक्शनाक 3 ज्यो मेन पार्टी आमकां ह्या इलेक्शनाक दिसल्या। एक म्हणल्यार हांगा 8 कॅन्डिडेट म्हणटात ते नॉर्थ गोवान राविल्ले आसात। तातूंतले एडवोकेट विशाल नायक म्हणून ते इंडिपेंडंट, मिलन वांयगणकर इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट आशिल्ली, मिस्टर सकाराम नायक म्हणून ते अखिल भारतीय परिवार पार्टीचे कॅन्डिडेट आशिल्ले, मागीर रमाकांत खलप एडवोकेट रमाकांत खलप ते काँग्रेसीचे कॅन्डिडेट, मागीर शकील शेख म्हणून आशिल्लो तो इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट, मागीर श्रीपाद नायक जाका भाऊ म्हणटा तो बीजेपीचो कॅन्डिडेट, थॉमस फर्नांडीस इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट आणि तुकाराम परब म्हणजे मनोज परब म्हणटा तो आरजीपीचो कॅन्डिडेट हांगा राविल्लो आसा। काउंटिंग सेंटर म्हणटात तशें नॉर्थ गोवाचे हांगा पॉलिटेक्निक कॉलेजीन आसा। सो काउंटिंग टेबल जी आसा ती 157 काउंटिंग टेबल आसात नॉर्थ गोवान आणि म्हणटा तो सगळो स्टाफ सगळो तांच्यांनी मायक्रो ऑब्झर्वर, काउंटिंग सुपरवायझर सगळो स्टाफ तांच्यांनी ऑलरेडी अरेंज केलेलो आसा। सो काउंटिंग म्हणटा ते 7 राउंडा भितर जातले। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट।